2023-24 वर्षाच्या अर्थसंकल्पात काजूचे मुळावे मोल 125 रुपयावयल्यान 150 रुपया केला। पणजे चालू आशिल्ल्या 2 दिसाच्या काजू महोत्सवाच्या उक्तावण कार्यावळी वेळार मुखेलमंत्र्यान सांगले। तशेंच गोय रान उदरगत महामंडळ वरवीं दर वर्सा राज्य पावंड्यावयलो महोत्सव म्हूण काजू महोत्सव आयोजित करतले अशेंय तांणी जाहीर केले। पळयात। एक इनोवेटिव्ह आयडिया, एक इनोवेटिव्ह कन्सेप्ट घेऊन डॉक्टर दिव्या राणे हाणे हो सुरू केला आणि विश्वजित बाब राणे, श्रीपाद भाऊ या सगळ्यांची रिक्वेस्ट असा की ज्या पद्धतीत आम्ही इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल मनयता, आम्ही ज्या पद्धतीत फाटले पर्पल फेस्टिवल मनयले, ज्या पद्धतीत आम्ही वाईन फेस्टिवल एवरी इयर करता, आज हांव डिक्लेअर करता की कॅश्यू फेस्टिवलूय बी हे एवरी इयर गोयचे फेस्टिवल म्हणून ह्याच जाग्याचेर आसत किंवा दुसऱ्या जाग्याचेर आसत, बट बडा उमेदीन फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हे दर वर्सा करतले हाची हांव खात्री बाळगिता। निश्चितरित्या कन्सेप्ट खूप आवडलो हांवें मुद्दामून म्हटलें, कारण बऱ्याच जाणांक कॅश्यूतले वेगवेगळे प्रॉडक्ट म्हणजे जो कन्सेप्ट आमकां स्टार्टअपातूय येवं शकता, म्हणजे भुरगे हाजेर विचार करपाक शकता। एके वाटेंतल्यान ट्रेडिशनल पद्दत आमी काजू लावपाची कशी तयार करतले आणि तितून आनीक भर कशें घालतले हाच्या खातीर 2 दिसाचे प्रशिक्षण आसतलें, वेगवेगळ्या जाणांक ट्रेनिंग दिवपाचें आसतलें, हे सगळें एके वाटेंतल्यान। आणि दुसरे वाटेंतल्यान स्टार्टअपाच्या माध्यमांतल्यान कॅश्यू पासून नवीन नवीन प्रॉडक्ट कितें जावपाक शकता आणि नॉट म्हणजे ऑल इंडिया लेवलाचेरच न्हय तर जगाचेर आमी कॅश्यू कदाचित भायरसून गोंयांत आयलो आसत, पण आज आमचे कडेन पोटेन्शियल आसा की कॅश्यू फेणी GI टॅग मेळोन म्हणजे आमचे हेरिटेज ड्रिंक म्हणून आमी प्रमोट करपाचो सातत्यान आमचो प्रयत्न आसा। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार।